पेद्रू आनी पावलू हे दोग आमचे पवित्र सभेचे मजबूत घटमूट खांबे. हे दोगूय जण जुदेव. पेद्रू खारवी शिकप नासलोलो मनीस, पूण ताच्या लागीं फुडारपण आसलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेन्ना जेजून तांकां विचारलें तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात, तेन्ना पेद्रू फुडाकार घेवन म्हणटा तूं क्रिस्त, देवाचो पूत. पूण होच पेद्रू भिवकुरो जेन्ना जेजू दर्याचेर चलून येतालो आनी शिसांक समजलें तो जेजू म्हणून, तेन्ना पेद्रूय दर्यांत उडकी मारता आनी दर्याचेर चलूंक लागता. पूण मागीर तो भियेता आनी तेन्ना तो बुडूंक लागता आनी जेजू ताका हात धरून भायर काडटा. जेजूक धरून दिल्ल्या वेळार 3 फावटी पेद्रून जेजूक नाकारलो. आपूण ताका वळखच ना, म्हाका खबर ना तो कोण अशें पेद्रू म्हणालो. आनी ताका जेजून पयलें सांगलोलें कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. इतलें जाणा आसून सयत पेद्रून जेजूक नाकारलो. पूण होच पेद्रू सादो मनीस पवित्र आत्मो ताचेर येतच तो बदल्लो.